मिसा भेटेक सुरुवात दिवंक आमी गायन करूया. A8 ये जेजू आमच्या सुमया. ये जेजू आमच्या सुमया सोडून आमकां पाक्यान दवरया. अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेजू आमच्या. देव तोर बेगी या वयताला दारून दिवच्या मुच्या गुरा नाचा मोदी सोडी नाका. आदावे बीन वादो केले स्वर्गीचे दार प्रेमान दाबले. उबे करू ओरडून ते ये बेगीन तुये. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या घरांत कोणूय सोयरो वो मनादीक मनीस येता म्हूण आमकां सांगलें वो कळ्ळें जाल्यार आमी रोखडेच आमची घरां नितळ करूंक लागता, वस्तू सुवातेर दवरता आनी त्या मनशाक मेलूंक तयार जाता. आयज आमी क्रिस्ताण्याच्या पयल्या आयतारांतावन नवे सेवा धर्मीक वरस सुरू करता. आमचो सुमी आमचो दोनी आमगेर आनी आमच्या काळजान येवंक सोदता. ताच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जल्माचे परबेक आमी तयारी करतना चोतराय धरून आनी प्रमाणीकपणान जिवंक आमचे भितर आसतल्या वायट आनी खोटें तें उमटावन आमचे सोडवणदाराक आमच्या काळजान येवकार दिवया. हेंच करून ह्या दिनवासनेचे बलिदानान कृपा आनी बल मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आयचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा सगळें हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तनानूच सारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक दोदोथांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakuto, somia kakuto, somia kakuto. Krista kakuto, Krista kakuto, Krista kakuto. Somia kakuto. Somia kakuto, somia kakuto. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक
बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता स्वर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पालचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समया दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी सोपून जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेम भिरांती विणे जियेतलें. आनी सर्वेस्पोर आमचे प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक वळखतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. म्हणुया, सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पोराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमचो जबाब, सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चोडून येतात. सर्वेस्पोराचीं कुळां तीं. आमचो जबाब, सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. आमचो जबाब, सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. भाग्यवंत पावलो तेसलनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, जसो आमी तुमचो मोग कोत्ता तसो तुमचो मोग एकामेका थाय आनी सगल्या मनशां थाय सोम्या सुबामपणान वाडोवचो. सगल्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो स्वामी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी भाव भयणांनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा ते एकतारान नावी आमी तुमकां विनोती कोत्ता आनी परतून मागता तें हें. देवाक मानून कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तशी तुमी जियेतात खरी, पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सत्यान आमी तुमकां दिलेल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sowieso.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें, अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराची कुळां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा त्या विशीं धबधबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतराळाच्यो शक्त्यो खोलखोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दबाज्यान कुंपा वेल्यान आयल्लो दिश्टी पडटलो. ही घडूक सुरू जाता तेन्ना गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा काणाक लोबदोन बेबदेकाय करून आनी ह्या जिविताचे उस्के काडून तुमची काळजां जवळ जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत तुवें आसलेल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो गोत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वकाळी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयसान आद्वेंताच्या काळांत आमी भितर सरता. आद्वेंत ओ क्रिस्त येण्याचो काळ कितें आमकां आपयता काय? भावंडांनो, मॉन्सिन्योर आर्थर थॉमे ओ एक कथा सांगता, एनेक्डोट, आनी तातूंत तो अशें बरयता, अकोलो ह्या गांवांत एकूय बस ड्रायव्हर आसलो आनी ताणें खंय जिविताची 23 वर्सां 23 years ताणें खंय बस चलयली. आनी 23 वर्सांनी सुमार 900,000 मायल इतले ताणें खंय भाशेन गाडयेन प्रवास केलो, धांवडायली. पूण भावंडांनो, चुकताचें म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या मनशाच्या खंय एक खेरीत रिकॉर्ड आसली. आनी कसली खायदी. 23 वर्सां बस चलयल्या, सुमार 9,000 मायल्स इतले खंय ताणें बसीन धांवडायल्या. पूण केन्नाच एका दिसाक लेगून ताचे कडसून खंय उपयोग घडोंक ना. नॉट अ सिंगल एक्सिडेंट. आनी भावंडांनो, जेन्ना ह्या मनशाक खंय विचारलें, हाव यू मॅनेज दीस, आनी तेन्ना खंय हो सादो जबाब ताणें दिवन सांगलें, जस्ट वॉच द रोड. ह्या मनशान रोखडेच जबाब दिवन सांगलें, वॉच द रोड. म्हणजे रस्त्याचेर तुजें धान मन, तुजी नदर, तुजी आसली, जे हातूंतल्यान तूं प्रवास करताय त्या रस्त्याचेर सगळें तुजें धान मन, काळीज मन घालून एके भाशेन तुवें हें कार्य करूंक जाय. भावंडांनो, आयज आदवेंताच्या पयल्या आयतारांत आमी भितर सरल्या आनी ह्या आदवेंताच्या पयल्या आयतारांत आमकां देवाचो तो असलो कितें संदेश आमकां दिता. हाचे पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. आनी हो प्रवादी कितें आमकां सांगता काय,
ही पोरजा जे एके भाशेन बरी जाली आसे हे पोरजे एके भाशेन तो ही नवी नदर घेवंक उलो करता म्हळ्यार सदैव के भाशेन जे बरेपण एक सोडवणदार दाविदाचे कुडयेंतलो सोदलो आनी तो बरेपण हाडटलो हो बरो आसो तांच्या काळजांत तो बाळगून दवरता आनी बाबा न्हू क्रिस्ती पोरजा मारून घेता हे जे एके भाशेन ताणें कोण घेतले ते जेजू सवें जेजूच्या पयल्या येण्यात ते सफळ जालें जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत भगवंत लुकास वरवीं हें सांगता एके भाशेन संवसारान जे आसा ज्यो घडण्यो एके भाशेन घडोवन ज्यो वायट घडण्यो घडच्यो आसा ताचेर लक्ष घातले उपरांत सुम्याच्या दुसऱ्या येण्याक आमी अंतरीकून रावूंक आमकां एके भाशेन दवरलो आनी हे सुम्याचे दुसरे येणे आमकां सगल्यांक बरेपण हाडटले ताचेर धरून आमी फुडें वचूंक म्हणजे फुडाराचेर आमचे दोळे धरूंक एके भाशेन आपयला आनी बाबा न्हू हे वताना तो म्हणटा आमी एके भाशेन आमचे ही नदर ही दिशाचेर दवरून वेताना आमी देवाचे पदवेचेर पातयेवन आमच्या जिविताची पावलां चलोवंक आमकां दवरलो करता कित्याक म्हणटा उतरां तुमच्यो तकल्यो म्हणटा उखलून दवरात तुमी गोठ रावात तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हणजे देवाचेर पातयेवन जिविताचें एक एक पाऊल आमी चलोवंक एके भाशेन आमकां दवरलो करता जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो त्या सोलेनिकारांक बरोवन उलोवंक करता हे सुम्याचे आसने जे एके भाशेन आमी पयलें आसने जे अनुभवलें आनी दुसऱ्या त्याच्या येण्याक आमी रावता ह्या दोनूय काळा मदें आमी आयच्या काळार आमी जियेतना आमी हें देवाचें आसने हें जेजूचें आसने दर दिसा दर म्हज्या भाव भयणां सगळें आमी पळोवंक आनीक तांच्या हातल्यान हे आमी व्हरूंक आमकां उलो करता म्हळ्यार ह्या सुम्याचें आसने के भाशेन आमच्या जिवितान ओळखून पवित्रतायेन वाडूंक आनी हे पवित्रतायेंतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितान हें आसने पळोवन भाव भयणीच्या एकचारान मोगान अदीक बरेपणान आमी जिवंक तो भाशेन उडगास करता भाव भयणीनो ह्या काळांत आमी आसतना कितें आमी करूंक काय ह्या सुम्याच्या येण्याचे आमी त्या परवाशान आमी फुडें वताना कशें आमी वतले काय भाव भयणीनो बरे सुवातेर आमचे ह्या हिताचे वाटेन आमी सुम्याचेर रथ धरून फुडें वचूंक जाय एक जर्मन मिस्टीक खंय अशें म्हणटालो सेल्युसियस तो अशें म्हणटा Jesus can be born 1,000 times in Bethlehem, but all in vain until he is born in me. बाबा तुमच्या जेजू सायद पावट एके भाशेन बेतलेहम ह्या शारांत एके भाशेन जल्माक घेवंक येता पूण हे सगळे जुल्म कितले फावटी जर आमी समोरून थरले हे जल्माचे आमी अशें करतले हे जल्म आमी मानून घेतले हे सगळे म्हणटा निर्फळी जेन्ना पासून जेजू म्हज्या जिवितान म्हज्या काळजान तो जल्म घेना बाबा न्हू ह्या अद्वंताच्या काळांत हे पावल एके भाशेन आमी मारूंक गरज म्हणजे जेजूक आमच्या जिवितान जागो करूंक जेजू आमच्या काळजांनी जल्म घेवंक आमचो काळजाचो गोठो आमी तयार करुया बाबा न्हू दुसरे सुवातेर येन्ना जे वर्तमानांतल्या लुगड्यापैकी करता जो काळ एक भाशेन घेवन येतलो ज्यो घडण्यो एक भाशेन घडटल्यो तरी तुवें फुडें एके भाशेन नवो बरवासो आमच्या दोळे मुखार उबो करता बाबा न्हू आमच्या जिवितान आमी चलता आसतना आमच्या जिविताच्या पयणान जायते कडेन आमच्या जिवितान येतल्यो जावं कुडीचे वाटेन जावं ओत्मीक वाटेन जायते कडेन एके भाशेन अवघडायो आमच्या ह्या पयणांत आमकां फाव जातली पूण बाबा न्हू ह्या अवघडाये वरवीं आमी एके भाशेन फाटीं येरुय कित्याक एक नवो बरवासो आमच्या काळजान बाळगून ह्या बरवाशान आमच्या जिविताचीं पावलां आमी फुडें घालूंक आमी शिकुया रोमन गॉड खंय चानस वो तांचो देव ते एके भाशेन मानतात आनी ताका खंय
दोन थोडां आसात, एक फुडें एक फाटीं. आनीक आश्चर्य कितें आमकां जाय काय वादवेंताचो काळ आमकां एके भाशेन ही दोन नदर आपणावंक आमकां आपयल्या. पयलीं सदेर आमी फाटल्यान नदर मारूंक, फाटल्यान एके भाशेन लक्ष घालूंक, जे काळ जेजू जल्माक आयलो ह्या घडणेचेर आमचे दिशा आमचे दोळे दवरून, जाल्यार फुडाराक आमचे एके भाशेन नदर आमी घालूंक बरवंशाची जेजूच्या दुसऱ्याने ओळखून घेवंक आमी ताचेर बरवंशान नदर दवरून जिविताचें पयण आमी चलूंक. हे दोनूय नदर हे भाशेन जिवितान आमी दवरून हे पयण आमी करुया. ह्या काळांत हे भाशेन आमी जेजूक आमच्या जिवितान आमच्या काळजान जल्म दिवंक आमी ही पुर्ती तयारी करुया. हें करूंक आमी आमचेच जिवीत नुसरूंक वावरुया. दोन दिसाक आमच्या जिवितान बरेपण आपणावंक, संस्कारांतल्यान देवाची कृपा आपणावन देवाच्या बरेपणाची वाट दोन दिसा आमी चलूंक हें पयण आमी सुरू करुया. तळेच कृपा आमकां सगल्यांक लाभय म्हूण आनी ह्याच बरेपणांतल्यान आमी ह्या जेजूक ह्या काळांत आमी आमच्या जिवितान जल्म दिवंक पावूंक, हेंच करूंक आमकां किरीत कृपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळी आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोनकल्याचो बाबाद सगळी आमी सांगातान अनेका स्थळान उचारुया. सदमान देवाक जेजू क्रिस्ता तुझेकलेस पुदाक आमचे समिया पवित्र आत्म्या वरीं गुरबीस समोगलो आंकवार मैदान जमलो हॉस्पिटल काल ताणें कश्ट सोंसले तुका कुसार जोडलो तो मेरो ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसाक मनांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सपदिता त्या बापाच्या उत्साक बसला तुवें जिव्या मेल्यांची मंजुरी करूंक येतलो सदमाना पवित्र आत्म्यान कडे पवित्र सुबेग भक्तांचो एकदार पातकाचें बगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी बाबार्थ आनी वेळार आमच्यो जणकल्याची गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळाक सुरवात दिताना पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूच्या जल्माचे परबेची खरी समजणी आपले पोरजेक दिवंक आनी आत्मीक वाटेन आकारणी करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. वेचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. देवाचे राज वळखून घेतात आनी गरीबांतल्या गरीबांक देवाचो मोग आपणे केल्ले सेवे चाकरे वरवीं दाखयतात. तसले फुडारी निवडून येवंक बापा लागीं मागुया. क्रिस्त येण्याचो काळ देवाच्या मोगाचो काळ. देव आपले पोरजेक मेळूंक येता. दोर दिसा वेळा वेळार आमी आमचो वावर बरे भाशेन करूंक आनी आमच्या सोमयाच्या येण्याक सदांच जागृतायेन तयार आसूंक आमकां देवाचे बळ आनी कृपा मागुया. नातालाची परब आमचो समुदाय अखंड करूंक, भावपण वाडोवंक आनी एकामेका लागीं दुस्मानकायेचो वंटी मोडूंक आमकां एक सोयेक जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
आयकम सोतालो मुक्ती पोना अर्थ बोधर बाबा आमची कित मागणी आहे वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्या तुझ्या ही आमची मागणी तूं आयक तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दानावेदीचे दवरतना आमी गायन घेवया C14 देणी आमची. देणी आमची भेटोकात आमची काळजां तातूंत घाता आमची मोनां तुकोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता बोवा उरलो आल्त्राराता ताका चोरूस समोर पिता आमचे सुख सोर्बेटोयता मानून घे म्हूण विनोद करता आमचो उरलो बोडोन दोलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळीक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं तुवें मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कोरी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परादा उबारता सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, 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 Doloroso Sorvespor tu, Sur pamięć संसार Ola tuja wojwowa, Usoli ducha zuj zuj, Sorvespora dzienia wi, Jeta taka zuj, Usoli ducha zuj zuj. बाबा करस्न पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक दळून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले क्रोशेन कोस्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवा संत मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत
Soborbuji. तेसपरी शेवण जादू सनी खास घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत पातकाचे बक्षनी मेळच्या तुमचे पासोत आणि समेस्त मनच्या पासोत ते वाळवतली ए म्हज्या उगडासाक कुळात But that's so good for good to hear. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समोरता तुझे पुनः जीवन पण आम्ही पोरगोटा तुझ्या रेण्यात आम्ही अद्वैता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उद्गास करता आनी हो जिवितासून दोळ्यांनी सरभणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवते लामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उद्गास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेर आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेंत झुजे तिच्या पोथी बागेंत झुजे वाज बागेंत फ्रांसीसच्या वेळ पदवास बागेंत तांतन बागेंत दोन दुथा आनी सर्व काळीत कमान वल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं जी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दायनेत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नेयाक आमी बरो भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजी दार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान ताणें एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक येताना आमी गायन करुया D24 काळीच मोचें तूक ओतरेकता. Caris moce duco recta, Ie Jesu calzat mocea, Ascem duca ceu grauta, Paguia shatarca mocea, Caris moce duco recta, Ie Jesu calzat mocea, Ascem duca ceu grauta, Paguia shatarca mocea, Otmo moso ducaneta, Ie Jesu otmiat mocea, Jivat mocea bukan laka, Ie Jesu jivat mocea, Otmo moso ducaneta, Ie Jesu otmiat mocea, Jivat mocea bukan laka, Ie Jesu jivat mocea. Caris moce duco recta, Ie Jesu calzat mocea, Ascem duca ceu grauta, Paguia shatarca mocea, Caris moce duco recta, Ie Jesu calzat mocea, Ascem duca ceu grauta, Paguia shatarca mocea, Surgice bon otmo sota, Ie Jesu otmiat mocea, Surgio
प्रार्थना. देव आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्ती मदीं आमी जियेतना सर्गीचो वस्तूचो मोग करूंक आनी सदांच वखदां देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसया. आजच्या मिसाची मानव वळखिल्या सांत अँथनी समुदाय थेंबा तांकां आमचे दिनवास. येता सोनवाराक मिस करूंक सांत रोग समुदाय आनी आयताराक सांत जुजे समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 10,632 रुपया. ह्या सुमारान मिसा सोमारा दीस लुईस लॉरेन्स फेर्नांडीस हाच्या म्हयन्याचो उडगास. ब्रेस्तारा दीस आंतोन डिसोजा हाचो 3 वर्सांचो उडगास. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन खेरीत आदार केलाय बरे मागपी 2,000. सायमन मास्कोरिनस 5,000. एक बरो मागपी 10,000. मार्कुस आनी सुझी मास्कारिनस 4,000. डेक्लन रॉड्रिगेस 5,000. एक बरो मागपी 2,190 रुपया. मार्सेलिनो फर्नांडीस 2,000. एक बरो मागपी 2,000 आनी एक बरो मागपी 1,000. मेल्विन आनी आयलोना लोबो 5,000. तांकां सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. डॉली डिसोजा अंकवार्दू, पाउलो डिसोजा आनी आना मारिया डिसोजा पोनीर आनी जुजे एंड्रू फेर्नांडीस अंकवारपूत जुजे फेर्नांडीस आनी नातालिना फेर्नांडीस गांवान लोथली. ही तांची दुसरी चीट. तशेंच लग्न जावंक फुडें सरता डेलरॉय आयवर फेर्नांडीस अंकवारपूत डोमिंगोस आंतोनियो फेर्नांडीस आनी मारिया दो कार्मो सुकोरिना सुआरीस बाटीर आनी मेलिटा पीटर डिसोजा अंकवार्दू पीटर फ्रांसीस डिसोजा आनी आना फ्रांसीस डिसोजा. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. ही तांची पयली चीट. फुडल्या सोनवाराक थान आमी
ऑल्टर सर्वस जोमात आमी सुरू करता सांजेच्या 4 वाजता शनिवाराक सांजे 4 वाजता सगळ्या भुरग्यांनी ह्या समाधीक येवचें. सल्विंद सिओली आचो तियात्र सिओली जातलो 3 तारखे डिसेंबराचे ताणें सांगूंक लायला 7:30 वाजता कीर्ती विद्यालय स्कूल हांगा हो फ्री शो जातलो. क्रिस्त येण्याच्या काळार दर शनिवारा पवित्र वर जातली काल सांजे आमी केला आनी दर शनिवारा ह्या काळांत हे पवित्र वर जातले सांजे 7 वाजता शनिवाराक सांजे 7 वाजता मागतलो आसलो 7 ते भाशेन तुमी त्याग करून ह्या ओरांत वांटो घेवचो. जशी मिसांत आमी आची जाता तेच भाशेन ह्या पवित्र संस्कारांत जेजूक बजूंक ही करीत आमकां संदी ह्या काळांत आमकां मेळटा. मागतलो घडटा ते भाशेन ह्या पवित्र ओरांत तुमी वांटो घेवंक. ह्या सुमारांतान फाल्यां थावन दर दिसाक वाड्यांतल्या एका कुटुंबा पासत आमी मागतल्या त्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मागतलो आसलो मिसांत तुमी वांटो घेवचो जाता जाल्यार आख्याच कुटुंबांत येवन ह्या मिसांत वांटो घेवचो. फुडें वर्साक एक फावट तुमचे फुडें हे कुटुंब हे मांडवळीक वतले आनी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ह्या कुटुंबाच्या एका वांगड्यान मिसाचें वाचप करचें. ह्या सुमारांत वयतल्या संविधांतलीं ही कुटुंबां मांडल्यान सोमारा दीस आसिसांव मास्कारेनस, मंगळारा दीस जॉनी मास्कारेनस, बुधवारा दीस सेप्रस मास्कारेनस, ब्रेस्तारा दीस इस्त्यो मास्कारेनस, शुक्रारा दीस कामिल मास्कारेनस आनी सोनवारा दीस आर्कांजेला मास्कारेनस. ह्या येता त्या बुधवाराक थान म्हणजे 1 डिसेंबराचे थावन मीस सांजेचें जातलें 4:45 वाजता ते उपरांत मीस आनी मागीर सायबिणीचें नोवेन. ह्या बुधवाराक थान सकाळीं मीस आसचें ना सांजे 4:45 वाजता उपरांत मीस आनी मागीर सायबिणीचें नोवेन. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. मिसा बेटीन वांटो घेवन घरा येतना आमी गायन करुया. चिटू बाळका जेजू यो तू यो.